सगळ्यांके नमस्कार. अलुमनाई आमगेल अभिमान ह्या कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांके स्वागत करता. ह्या कार्यक्रमांतू आम्ही विश्व कोंकणी स्कॉलरशिपाच्या विंगड विंगड अलुमनाई सालोटू भासाभास करतात. आयज कार्यक्रमांतू आमगेलोटू स्वीडन आंदुकुनू राहुल आर पै आसा. राहुलान NMA MIT निट्टे हांगा मेकॅनिकल इंजिनियरिंग कोरनू आता स्वीडन आंतू चाल्मर्स युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी हांगा मास्टर्स इन ऑटोमोटिव्ह इंजिनियरिंग करता आसा. राहुल तुक हे कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. धन्यवाद. राहुल आम्ही आज ह्या कार्यक्रमांतू तुगेल्या मुडबीद रे तुकुनू स्वीडना जर्नी विशयू भासाभास करूया. टू स्टार्ट विथ तुगेले एक टिपिकल डे एक स्वीडनांतू कशी आसता म्हणून आमगेलो सांगून घेता. टिपिकल डे म्हगेल्या सकाळी 5:30 स्टार्ट जाता. थंय 5:30 उठानू फ्रेश जावन जिमा वचून वापस येवन 8 o'clock हांव थिसीस करूक म्हगेली कंपनी वता. थंय देखून कंपनीन तूं अराउंड 5 o'clock थंय देखून वापस येवन हांव ಕೆಲವು ದಿವಸ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೂ ಹಿಂಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎನ್ರೋಲ್ केलेले आसा. सो तांतू इन्वॉल्व जाता. नाही जाल्यार प्रोजेक्टाचे रिपोर्ट रायटिंग जो तसल कसं काम असता. सो त्या करता असता. ताजो टू खाण जेवणाच टाइम प्रिपरेशन अंतनी टाइम वता. सो अराउंड 9:30 तनिके पुराय जावन 9:30 10 o'clock भितर न्हिदोचे. आत म्हगेल करंट शेड्यूल. ओके. तू इंटर्नशिप वता आसा म्हणला. तुगेला इंटर्नशिपान तू कसं करता राहुल. तू कसं करचा आसता. व्हॉट ॲक्च्युअली यू डू इन युअर इंटर्नशिप. इंटर्नशिप म्हळ्यार आतां म्हगेल मास्टर थिसीस स्टार्ट जाला ह्या सेमिस्टरा देखून. सो हांव वोय टेक्नॉलॉजी म्हणून एक कंपनीन तू थिसीस करता. सो थिसीस ई स्कूटर म्हणून एक हांगा ट्रेंड स्टार्ट जाला. सो रेंटल स्कूटर्स ते. सो कोणें खंय पिक करून खंय ड्रॉप कोर येता. तंतू आता त्या एक नवेची वेहिकल एक रोड आहे सेफ्टी कन्सर्न्स मस्त चढला. सो त्या सेफ्टी फीचर्स नेक्स्ट कशी डेव्हलप करूं म्हणून सांगून ताजे खातीर एक डेटा कलेक्शन सिस्टम डेव्हलप करचे आता म्हगेल थिसीसाचे मेन पार्ट. सो हांतू हांव प्रोग्रामींग मागीर इलेक्ट्रॉनिक्स तशीच मेकॅनिकल डिझायन त्या पुराय आता करंट वर्क करतास. ओके. सो तुगेला वर्क एनवायरमेंट कशें आसता. तू थंय इंटर्नशिप करचे कडेन थंयची जेन्ना लोटू तुगेला एक्सपिरियन्स कशें जाता. वर्क एनवायरमेंट म्हळ्यार हांगा मस्त फ्रेंडली आसाची. आतां फॉर इन्स्टन्स म्हगेल मॅनेजर आशा पुरो तांगेल्या कशें म्हळ्यार हांगा हायरार्की मस्त ना. सो हांव मॅनेजराल कॅबिना डायरेक्ट वचून म्हगेल कसं ओपिनियन असल्यार शेअर करीत. तशीच मिटिंग्स आसतना तांणी आमगेल्या काही मस्त हॉट पोझिशनांत आसची म्हणून काय ना. CEO समेत केलो पटी कंपनीन तू आसता. सो आमी डायरेक्ट वचून कसं आमगेले आयडियाज ओपिनियन्स कसं असल्यार शेअर करीत. सो हें एक लायक एस्पेक्ट. ताजो टूची कंपनीन तू एक किचन आसा. सो कितले जाय तितले खाण जेवण त्या पुराय कंपनीन तू प्रोवायड करताची. ताजो टूची मस्त फ्लेक्सिबल आसाची. कशें म्हळ्यार आतां म्हाका एक प्रोजेक्टान तू हें आयडिया तांणी दिलाल इश्ट जायन जाल्यार हांव विंगड सजेस्ट करून हांव विंगड प्रोजेक्ट कंटिन्यू करीत. सो म्हाका मागीर टायम रिस्ट्रिक्शन मस्त हेक्टीक वर्क शेड्यूल दिनाची. आनी विकेंड्सान तू कंप्लीट फ्री. वर्क डिस्कशन आसना. मागीर आफ्टर 5 युजली वर्क डिस्कशन आसना. सो हें पुराय पळयतना मस्त एक वर्क कशें म्हणचें फ्रेंडली वर्क एनवायरमेंट म्हणून फील जाता. ओके. आता तू मास्टर्सा वचपुडा इंजिनियरिंग केलेला. सो तू मेकॅनिकल इंजिनियर बेसिकली. सो तू MIT निट्टे वतन. सो तू त्या इंजिनियरिंग सिलेक्ट मेकॅनिकल इंजिनियर कसं केला. ताका कसं एक रिजन आशिल्ली की हांव अराउंड 9th 10th आसतना म्हाका ऑटोमोटिव्ह इंजिनियरिंग करता म्हणून मस्त म्हळ्यार इंट्रस्ट आशिल्लो. सो फर्स्ट सायन्स घेतल्या PUCन तू ताजे मागीर इंजिनियरिंगा वचचे वेळार खंयचे घेवचे म्हणून डिसायड करचे वेळार थंय मुडबिद्रेन तू एक पॉलिटेक्नीक कॉलेज आसा. ताजे प्रिंसिपल जावन आशिल्लो JJ पिंटो म्हणून.
सो तागेले डिस्कस करतना ताणे सजेस्ट केल्ले ऑटोमोटिवाक डायरेक्ट वच्ची नाका ता एक स्पेशलायझेशन सो आनी मस्त कॉलेजेसान ते प्रोवायड करनाची सो मेकॅनिकल इंजिनियरिंगा वचून बेसिक्स पुराय शिकली मागीर थंय ऑटोमोटिवाक मास्टर्स करतना तुका आनी लायक बेज असता सो ताजी त्या रिजनान मेकॅनिकल घेतले बट फायनल गोल वॉज अगेन ऑटोमोटिव्ह इंजिनियरिंग शिकचे ओके हा तुका इंजिनियरिंग टायमाचे खंयचे एक एक्सपिरियन्स आहे की एक इन्स्टन्स आसा तू शेअर कर जाल्यार कसं आसा तुका उडगा सांग तुका लायक मेमोरी सांग इंजिनियरिंगान तू हांव इंजिनियरिंग एज्युकेशना वच्ची फुडें विश्व कोंकणी केंद्र म्हगेल्या इंजिनियरिंग लायफांचे एक मेजर पार्ट आशिल्लें सो तें सांगू इश्ट पावता फर्स्ट स्कॉलरशीप अवॉर्ड करताची म्हूण कळ्ळी कुडले ताजें एप्लिकेशन कशें करचें पुराय डिस्कस जावन पेरंट्स जाले एप्लाय केल्ले स्कॉलरशीप अवॉर्ड सेरेमनी म्हणून एक आशिल्लें तांतू अराउंड मस्त स्टुडंट्स बसून आशिल्ले तांत हांव एकलो तेदन म्हगेल्या आनान एक सांगिल्लें वन डे यू हॅव टू बी ऑन द स्टेज अँड आय विल बी सिटींग हियर वॉचिंग यू म्हूण तशी तें एक मेजर इन्स्पिरेशन थंय देखून मेळ्ळें ताजे मागीर विश्व कोंकणी केंद्रान तूं मस्त कॅम्प्स केल्ले एक क्युरियोसिटी आशिल्ली कसं म्हळ्यार हे कॅम्प्स म्हाका कशी हेल्प करता म्हूण कॅम्पांत आसतना कळणी आशिल्लें कशी हेल्प करता म्हूण बट कसं जालें म्हळ्यार सबकॉन्शियसली एवरी कॅम्पान तूं डेव्हलप जाता चमकल्लो फर्स्ट कॅम्पाक आनी लास्ट कॅम्पा वेळ कंपेर केल्यार म्हाका बदल डिफरन्स कळटा तसं बट त्यांची ते स्लो प्रोसेस जाला देखून आमकां फील जायना तशीच आमकां डेव्हलप करची तशी एक त्या एक कॉन्सेप्ट अशी म्हाका बारीक खुशी आणि ताजे टू स्कॉलरशीप दिला देखून फायनान्शियली मस्त हेल्प जाला ताजे टू त्यांची ट्रेनिंग टू केला फ्रेंडशीप कॉन्टॅक्ट बिल्ड केलेले ते पुराय म्हगेले आत्त आणि इंजिनियरिंगांत आसतना म्हाका मस्त हेल्प केला आणि आतां इंजिनियरिंग एज्युकेशन येवच जाल्यार विश्व कोंकणी केंद्रान तूं हांव शिकिल्लो आशिल्लें आतां इनिशिएटीव घेवच स्किल्स जो कम्युनिकेशन स्किल्स आनी पुराय आशिल्ले देखून म्हाका कॉलेजान तूं हांव बेटर एक्टिवली पार्टिसिपेट करची एक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळे ताजी देखून टिचर्स लेक्चरर्स मस्त क्लोज जाल्लेची HOD शशिकांत करिंका म्हूण आशिल्लो तो मस्त मस्त इंटरॅक्ट करता आशिल्लो आनी मस्त एनकरेज करता आशिल्लो तशीच एक इन्स्टन्स उडगास अशी म्हळ्यार हे मस्त चेडवांक मेळटा की ना म्हणून गोतना बट प्रोजेक्ट केला आमी फायनल इयरान तू तेदना आमगेल प्रोजेक्ट गाईड मॅमान आमकां घरा आपोवन जेवण आनी पुराय दिवन लायक गंमत सेलिब्रेशन केला आमी सो ते मस्त जाणांक मेळेच ना बट हे पुराय म्हगेल इंजिनियरिंगा वेळाचे मेमोरीज ओके तो आतां तुका इंटर्नशिपा एक्सपिरियन्स सांगता जो इंजिनियरिंगा एक्सपिरियन्स सांगता जो आमकां पुरा दिसता तूं मस्त स्टुडियस एक मस्त बुदोवन ते चल्लो म्हूण सांगू न्हू तो तुगेला सनपणा दुखूनय तशी आशिल्ली की तुका प्रायमरी डेसा दुखूनय की तेन्ना एक चिके तंटेकोर न्हू एक कसं न्ही तसले इन्सिडेंट आस की प्रायमरी चकय चड हायस्कुलान तूं पेट खालल चड हायस्कुलांत आसतना आय वॉज म्हळ्यार हांव एक नॉर्मल एवरेज स्टुडंट कशें आसता तशी आशिल्लो आनी ताजे टू हांव चमकल स्कुलान तूं कन्नड मिडियम आनी इंग्लीश मिडियम दोनीय आशिल्ले सो कशें जाता आशिल्लें म्हळ्यार मस्त बॅकग्रावंड्स विंगड विंगड बॅकग्रावंडा देखून स्टुडंट्स येता आशिल्लेची थंय सांजवाळ मागीर स्कूल जालें मागीर आमी वचून आंब्यार उक्का पत्तोर मारून आंब काणू तेंत आनी घराच्यांनी धांवंडा न्हू थंय देखून घरा वचून ते खाव न्हू तें पुराय गंमत केलेलो आस टिचर्स जाल्यार मस्त पेट खालेलो आस ते तशी पळयतना ताजे मागीर आनी एक इन्सिडेंट्स कसो म्हळ्यार हांव स्कुला वतना मस्त वाजी नाशिल्लो म्हूण म्हाका ट्युशना घालले एटलिस्ट थंय चमकले वाजीता म्हूण सांगून तशी स्कुला वेळार मस्त पोखरी आशिल्ले बट तें ओवर द टायम मे बी उणी जावन आसा पुरो म्हूण लेखता हांव ओके खंयचे टायम मारी आंबारो कपातर मारजो खंयचे रिजन जावन घरा कंप्लेंट येवन घरा पेट खाल्लेले दिवस आस की घरांत स्कुला देखून कंप्लेंट वचून पेट खालेलो ना म्हळ्यार स्कुला देखून चडावत कंप्लेंट घरा वचची मस्त उणी आशिल्ले म्हळ्यार ते एक आशिल्लें कसं म्हणचें अंडरस्टँडींग हें लिमीट आस हाजी हें लिमीट क्रॉस जाल्यार घरा वता म्हूण थंय तेणे के मात्र आशिल्लें सो ते आमी लिमिटारी मेंटेन करून आमी साव खाना पळोवंक येता
ओके दॅट्स नाईस. तुका ल्हान प्रोग्राम पळयत असले तांकां कोण नासता अजी सानपणान तूं मस्त आंबुलेश्वर खाल्ला पडटाना म्हण सांगून. तांक गोत्तस जाल्यार तूं आनी कसं न्ही सांगू जायना ना. करेक्ट. ओके. सो आतां तसं जाल्यार तुगेला आतां हांव आयकलेली तुगेला सेकंड इयर PUC आसतना तुगेला SLC एक मॅथ्स टेक्स्ट बुक बरयलेला म्हणून सांगून येता म्हणल्यार तूं आतां हायस्कुला आसतना तूं म्हणल्यार तूं मस्त म्हळ्यार एक ताणटणी करता आशिल्लो म्हणून सांगून आनी PUC येतना तूं मस्त एक टेक्स्ट बुक बरोवका जाल्यार मस्त नॉलेज जावका एक मस्त एक बुदोवन जावका एक एक्सलन्स जावका. सो तुका कसं वॉट मोटिवेटेड यू टू रायट दिस बुक ऑथर मॅथ्स टेक्स्ट बुक? हांव 10th आवतना 10th तूं एक सुबण भट म्हणून सर एकलो मुड्बिद्रेंत आशिल्लो. सो तो कशें म्हळ्यार म्हगेल आन स्कुला वचे वेळार तो टिचर जावन आशिल्लो. सो वेन हांव स्कुला वचे वेळार तो रिटायर जावन ट्युशन्स दिता आशिल्लो. सो थंय आमकां तेदना तागेले ट्युशन्स म्हळ्यार शिकयले चड तो लायफ लेसन्स दिता आशिल्लो. ताजे वटूची मॅथ्स ट्युशन दिवचें आशिल्लें ताणें. सो मॅथ्स म्हळ्यार ताका एक ताणें एक्सप्लेन केलें देखून म्हाका मॅथ्स म्हळ्यार मस्त इश्ट जावचो स्टार्ट जाल्लें. तशी हांव फर्स्ट PUC वतना फर्स्ट PUC वेकेशना वतना नवेची CBSE सिलेबस आशिल्ल्या स्टेट सिलेबसाक 10th हाडला म्हणून सांगून मस्त जन टिचर्सांनी प्राय उलयत आशिल्लेची ते मस्त कश्ट जाला म्हणून सांगून तशें हांव क्युरियोसिटीन तूं अगेन कशी आशा पुराव म्हणून सांगून एक टेक्स्ट बुक घेवन ते सॉल्व केलेलें. ऍट द एंड म्हगेल सॉल्व कोन्न जाली मागीर आतां ते सॉल्व केलें कसं करचें म्हणून डिसायड करचे वेळार ते टॅलंट रिसर्च फावंडेशन म्हणून कोड्यालांतू एक ऑर्गनायझेशन आशिल्लें तांकां दाखयतना तांणी म्हणलें हें आमी बूक करया म्हणून सांगून. तशी ते हांव फन म्हगेल वेकेशन टायमार हांव फन प्रोजेक्ट जावन केलेलो आशिल्लें मागीर बूक जावन कन्वर्ट जालेलें. द इंटेंशन वॉज नॉट टू मेक अ बुक एक बुक ऑथर कोरका म्हण नाही बट इव्हेंच्युअली दॅट टर्न इनटू अ ग्रेट बुक. ओके. तर नंतर तुगेलो एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लो म्हळ्यार तूं आतां एक बुक बरयला तुगेल्या फ्रेंड्सांचो तुगेल्या रिलेटिवांचो समाजांचो कशी त्या बुक एक रेकग्नायज केला की तुका कशी रेकग्नायज केला? त्या बुकाचे रिलीज फंक्शनाक एक कशें म्हणचें हांव शिकता आशिल्ल्या कॉलेजाचे चेअरमॅन डॉक्टर मोहन आळवा आयिल्लो. तशी हांव ताजे कोणाकय सांगूंक नाशिल्लें हांव ते बुक पब्लिश जावन रिलीज जावची ते दीस ताणें कोणाकय सांगूंक नाशिल्लें. ते दीस ते न्यूज पेपरार आयिल्ले आशिल्ले ते आमगेल HOD मॅथ्साचे HOD कळून ती क्लासा येवन ती पुराय स्टुडंट्सांक सांगतना तांकां कळलें. सो तांकांय मस्त शॉक जाल्लें. ताजे वटू मोहन आळवा सरान तागेल म्हळ्यार थंय आळवा स्कुलान तशी टिचर्सांक गेले हें आमी कसं लायक पब्लिश कर न्ही म्हणून सांगून. सो तेदना दिसलें हांव केला एक मस्त हेल्प जाला म्हणून. ताजे वटू मस्त स्कुलान तूं SSLC एग्जामा फुडें एक क्रॅश कोर्स म्हणून करपाची. सो थंय म्हाका आपयलें कशें म्हळ्यार कसं न्ही ट्रिक्स आसल्यार पुराय कसं न्ही सांगून दिवचें आसल्यार सांगून दिवेत म्हणून सांगून. सो ते आनी पळयतना रेस्पॉन्स मस्त लायक आशिल्लें. ताजे वटू तें पळोवन तें रिएक्शन पळोवन आनीकय चड कसं न्ही कोरया कसं न्ही एक जनांक हेल्प जावत आसलें कसं न्ही केल्यार आनीकय लायक म्हणून सांगून एक मोटिवेशन आयलें. ओके. सो तेन्ना दुखून तूं मस्त सेलिब्रिटी आशिल्लो तुगेल्या फर्स्ट PUC दुखून टायमा दुखून म्हणजे सेलिब्रिटी म्हणून सांगूक जायना बट कसं की तुजी वर्क वॉज व्हॅल्यूड. करेक्ट. ऑब्वियसली. हा. तर नंतर तू सांगलं कसं नाही कोरिया म्हणून दिसला एक मोटिवेट दिसला म्हणून. सो नंतर आणि कसं नाही तसं काम केलेलंस की डिड यू ऑथर एनिथिंग डिड यू डू एनी सच वर्क्स? हां. एक खंयची म्हळ्यार विश्व कोंकणी केंद्राचे फर्स्ट कॅम्प आयिल्ले तेदना हांव गुरू सराक त्या बुका विशयी सांगिल्ले तेदना ताणें सजेस्ट केल्लें. नाव सिन्स हांव इंजिनियरिंगांत सेकंड PU देखून ग्रॅज्युएट जावन इंजिनियरिंगा येतले स्टुडंट्सांक कसं न्ही करूं जाता पळय म्हणून सांगून तेदना हांव आनी एक स्कॉलर WKCचो प्रदीप पै म्हणून तागेलो वटू मेळून एक हँडबुक फॉर KCET म्हणून केल्लें. ताजी मागीर ते आमी मस्त जनांक हेल्प जावता तशी
यूज जाल्ले तें आनी एक मोटिवेशन जाल्ले. सो ताजी मागीरी प्रेरणा म्हणून एक फंक्शन जाता विश्व कोंकणी केंद्राचे. सो थंय हांव आयलल तेदना म्हळ्यार अटेंड जालाल तेदना त्या बूक मोहनदास पै सराक प्रेझेंट केलेले. सो तेदन ताणें म्हाका आयडिया दिलेले इन द डिजिटल एज वी शूड मेक समथिंग मोर डिजिटल म्हणून सांगून. सो तेदना तें मोटिवेशन घेवन म्हगेले फ्रेंड्स ब्रेनस्टॉर्म करून कसं आयडिया स्कोर येता म्हणून सांगतना आमी इंजिनियरिंगांत आशिल्ले देखून आमी इंजिनियरिंग रिलेटेड कसं कोर येता म्हणून आयडिया आयले. सो देन हांव एक 9 स्टुडंट्सान वट्टू जावन आमी एक ॲप केल्ले. सो त्या ॲप रिलीज जावन अराउंड 20,000 डावनलोड्स जावन मस्त जनान पॉझिटिव्ह रिव्ह्यूज दिले. सो हें पुराय स्टार्टिंग पॉयंट त्या बूक म्हणून सांगेत. ओके त्या इंजिनियरा म्हणून ॲप करेक्ट ओके ताच्या विशयी आनी तुगेल्या फ्रेंड्सां वांगडा वर्क करतना तुगेलो एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लो तुगेल्या ॲपा खातीर तुगेल्या कॉलेजा दुखूनच्यो तुगेल्या लेक्चरर्स आला के सपोर्ट कशें आशिल्लो त्या ॲपान तूं कशें म्हळ्यार ताच्या फूड केलेलें आशिल्लें पुराय एक हांव एकल्यान केलेलें जो म्हगेलो आनी एकलो आशिल्लो. तें 9 जणां वट्ट जाता तें मॅनेज करची कशी म्हणून एक शिकूंक मेळ्ळी तातूंत. ताजी वट्टूची मस्त कॉलेजा देखून म्हगेल एचओडीन जो टिचर्सान मस्त सपोर्ट केल्ले. तशी ताजे वट्टूची आमी म्हळ्यार मस्त जन विंगड कॉलेज आसा देखून आशिल्लेची. फॉर इन्स्टन्स बँगलोरच्या BMS कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगा देखून तशी BMS इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी BMS IT म्हणून आशिल्ल्या थंय देखून तशीची तांणी पुराय म्हळ्यार म्हाका विंगड इन्स्टन्सांत गुर्त जालाल आशिल्लेची. तशी त्या पुराय जणांन वट्टू जावन विंगड टायमार कशी पुराय जणांक मॅनेज करचें आनी विंगड स्किल्स जनाल्या कशी आमी यूज करूंक म्हळ्यार यूज म्हळ्यार इन अ पॉझिटिव्ह वे कशी आमी वट्टू करून एक पॉझिटिव्ह चेंज हाड येता म्हणून सांगून एक मस्त शिकूंक मेळटा. ओके सो आतां तुगेल्या एकाडेमिक्सा देखून एक चिके ब्रेक घेवन आमी तुगेल्या एका हॉबी सायडा वचा. सो तुगेल्या आतां हॉबीज सांगची जाल्यार तूं कसं करता कसं तूं इश्ट पावन करचे विशयी. हांव ॲज अ हॉबी ड्रॉइंग्स करता. ड्रॉइंग्स म्हणचे म्हळ्यार विंगड टायपाचे आर्ट वर्क्स बेसिकली. सो पेन्सिल स्केचिंग मागीर स्ट्रिंग आर्ट पॉप आर्ट्स आतां रिसेंट जावन डिजिटल आर्ट करून स्टार्ट केला. सो हें करचा रिजन कसं म्हळ्यार फर्स्ट इयर ऑफ इंजिनियरिंग आसतना की सेकंड इयर आसतना एक्झॅक्टली उडगा आसना बट रोशन शेट्टी म्हणून एकलो आर्टिस्ट आशिल्लो. सो तागेल आर्ट वर्क्स पळोवन हांव एक ट्राय करुया म्हणून दिसलें. सो एक आर्ट वर्क ट्राय केली मागीर त्या आर्ट वर्ल्डाक एक कशें म्हणचे एंट्री दिल्या म्हणजे जाली म्हाका पळय. सो तेदन म्हाका विंगड टायपाचे आर्ट वर्क्स कसं पुराय आसा म्हणून सांगून एक आयडियाज मेळ्ळे. तशी एक येदेची पेन्सिल स्केचिंग जाल्ली मागीर विंगड ट्राय करुया म्हणून सांगून पॉप आर्टाक स्विच जालो. थंय देखून मागीर डिजिटल आर्टाक आतां ट्राय करतास. ताजी वट्टूची ट्राय केला फेल जाला. आतां फॉर इन्स्टन्स पेंटिंग करून ट्राय केल्लें. पेंटिंगान तूं 2 पाटी केले 3 पाटी केले 4 पाटी त्या पेंटिंग पुराय सायडा दवरलें आनी वापस पेन्सिल स्केचा वापस संपलो. सो एक्सपेरिमेंटेशन म्हणून सांगेत टायम आसतना गमत आहे थोडे करून शिकतास तेव्हा. ओके तू आतांय तुगेल्या स्वीडनान तू मास्टर्स करता जाल्यार तुगेल्या हॉबी आतांय कंटिन्यू करतास वा. वय रिसेंट जावन ईश्वर आनी राम आल्या सो आतां तें दाखयता स्ट्रिंग आर्ट. सो तांतू प्लायवुडाक मोळ मारून ते स्ट्रिंग यूज करून एक ड्रॉइंग करचें. आनी डिजिटल आर्टान तांतू कशें म्हळ्यार कर्वड लायन्स ना पुराय स्ट्रेट लायन्स यूज करूनची ड्रॉ केलेलो ते. तांतू विंगड रॅन्डम कलर्स यूज करून ते ड्रॉइंग करचें. हें इंडोनेशियन स्टायल ऑफ आर्ट म्हणून हांव पळयलो ऑनलायनांतू. सो तें म्हाका कोरया म्हणून दिसून हें स्टार्ट केलेलें. सुरवेक पेन्सिल स्केच म्हळ्यार कलर पेन्सिल्स यूज करून ट्राय करता आशिल्लो. मागीर हांगा येयले मागीर कलर पेन्सिल्सांनी पुराय हाण आशिल्लो हांव इंडिया देखून येतना.
म्हणून सांगून मागीर डिजिटल डायरेक्ट फोटोशॉप यूज करून कोरया म्हणून सांगून फोटोशॉपान ट्राय केलाय. सो ते मस्त इश्ट जाल्ले आनी म्हळ्यार तांतू सेव्ह करूं जाता, मस्त डिटेल्स करूं जाता, झूम करून ते आनी पुराय फीचर्स म्हाका ते आनीक एक्सप्लोर करूं मेळ्ळे हांतून. तू आर्ट एक गुरुला वचून शिकली की ऑन युअर ओन तू ॲज अ हॉबी प्रॅक्टिस केलेलं? आर्ट ॲज अ हॉबी एक्सपेरिमेंट करून कसं पुराय वर्क जाता, मागीर ऑनलायन यूट्यूब, इंस्टाग्राम ते पुराय विडियोज पळोवन विंगडान करचे आशिल्ले पळोवन ट्राय करून कोण शिकिलो. सो तावळ सांगल्या म्हणकेची फेल जाल्यार मस्त आसा ते दाखय न्ही. जाल्यार तेंचे केलो आनी तूं म्हाका ते दिसलें इट वॉज नॉट समथींग आय वॉन्ट टू डू. म्हळ्यार पेंटिंगान मस्त ते पेंट ब्रश कंट्रोल करची कष्ट, पेन्सिल कंट्रोल करची सुलभ म्हणून दिसलें. तशी त्या केलो हांतू हांव मुखार सीन. तुगेला तू बुक बरोयला स्किल जो तुगेला पेंटिंगाचे तुगेला आर्ट आयकतना एक खंडित म्हाका आज कळ्ळें की तामणे तुका मस्त पेशन्स आसा म्हण सांगून तामणे ते पुरा करचाक एक मस्त पेशन्स जाय. वग्गी पेशन्स चुकल्यार आर्ट जो की एक बुक जो ताका पुरा मस्त एफर्ट्स जाय. सो ता एक म्हाका खंडित सांगता हांव की तुका मस्त पेशन्स आसा म्हण सांगून दॅट्स रियली नायस. आणि हांव आमगेला प्रेक्षकाला सांग जाल्यार ह्या कार्यक्रमा खातीर राहुला कॉल केलेला. कसं करतास रे आजी, कसं जेवणाक स्पेशल म्हण सांगून. सो हांव ओके राहुल स्विडनांत आसा, सो म्हाका आतां सांगतना कसं न्ही थंयचे खाण कसं की सांगता, खेल्ला जेवला म्हूण सांगता म्हूण लेखला. तो म्हणालो म्हाका जी तिंगळा वरो इफ आय एम नॉट रॉंग तिंगळा वरांनी किर्लू घालू बेंदी केला म्हणालो. आणि त्या दिवसू फूल दीस सांजे कसं खाल्लं हांव इवनिंग टायम आशिल्ला ताका हांव कॉल करतना त्या दनपारां अंदाज सांगलें सांजे कसं खाल्ला म्हणटना हांव मसालो दोस खाल्ला म्हणालो. तू खंय मेळटा रे थंय मसालो दोसो म्हण हांव ना का हांव केल्ला म्हणालो. सो दॅट रियली सरप्रायज्ड मी. सो तशी तूं आतां आर्ट तुगेला हॉबी म्हणून सांगला. सो आतां म्हाका तुगेला कुकिंग स्किल्स आयकूनय मस्त मस्त खुशी जाल्लें ते दिसू. सो त्या विशयार एक चड सांगची जाल्यार तुका तुगेला कसं इंट्रस्ट कुकिंगा कुकिंग विशयार? कुकिंग म्हळ्यार हांगा येवची फुडें मस्त कर नाशिल्लें, बट हांगा आयली मागीर कुकिंग म्हळ्यार घरांत पळोवन करता आशिल्लो, अम्मा हेल्प करता आशिल्लो किचनांतू. सो थंय पळोवन पळोवन आशिल्लें. हांगा आयली मागीर एक एक्सपेरिमेंट करून ट्राय केल्लें. मागीर खंयचेय कळ्ळी जाल्यार करून व्हिडिओ कॉल करून आमी सांगता तशी करचें. ते एक दोन पाटी करतना मागीर तिनी पाटी ऑटोमॅटीक जावन येता. आनी केलो पुराय ट्राय ट्राय केलो कशें म्हळ्यार म्हगेलो एकलो फ्रेंड आसा हांगाचो स्विडनाचो, डॅनियल म्हणून सांगून. ताका जोर क्रेज आसा इंडियन फुडाचे. सो तो केलो पाटी घरा येवन कसं एक स्पेशल आसवा म्हणून सांगून म्हळ्यार सुरवेका प्लॅन करून येता. सो तशी त्या मोटिवेशन म्हळ्यार कशें म्हणचें मोटिवेशन म्हणजे करेक्ट जो खावच्या कसं एक्झॉट इंट्रस्ट आसा म्हणटन खावच्या इंट्रस्ट येता. करेक्ट वय वय. सो तशी ताका रिसेंटली पयरी पानीपुरी केलेले, ताजी फुडें कॅबेजा आंबट केल्ले ते. आनी हांगा मस्त जन खायनाची, बट ते स्टीक जाता म्हणून, बट केलो जन इश्ट पावताची तांकां मस्त इश्ट जाता. सो तशी विंगड विंगड आमकां गांवांत तूं ते मस्त स्पेशल आसना जाल्यार तांकां स्पेशल जाता. सो त्या रिजनान केलो पाटी स्पेशल करता हांव. आनी केलो पाटी म्हाका फ्री आसता तेदना कसं न्ही करूं आसना तेदन कसं करचें म्हळ्यार कुकिंग करचें. सो कसं न्ही एक नवेची ट्राय करचें करून तशें ते फोटोस अम्मा पेटोवचे खातीर काडलेले आशिल्ले आतां शेअर केला. ओके आमकां आतां 5:30 म्हळ्यार तुका साधारण घंटी 1 जाल्ले दिसता ते. सो आजी जेवणाक कसं तयार केला? आयच्या जेवणाक कडगे कोद्देल आनी पापडू आनी सकाळी नांचण्या पोळ आशिल्ले. Okay, it's really nice. So you don't miss away from home in terms of cooking. म्हळ्यार जेवण खाणाक ना. आतां भायर आशिल्ल्यांक नॉर्मली दे क्रेव फॉर द फूड बट यू डोंट मिस युअर होम. हांगाचे एक लायक कसं म्हळ्यार कसं न्ही मेळटा कसं जाय ते पुरे अवेलेबल आसा. बिकंड मागीर केळ्याचे फूल, कडगी, किर्लू किर्लू म्हणटना पुराय हांव लेखलाय. करेक्ट
मागीर हांगा सीजनल म्हणून न्ही हांगा वर्स पुरती मेळटा थंय गांवान जाल्यार एटलिस्ट सीजन येवच्या राखुका जाता हांगा जाल्यार केदन जाय तेदन अंगडी वचून घेवन केल्यार जाता. बट वी शुड डेफिनेटली एप्रिशिएट यू फॉर डूइंग इट तितले एफर्ट्स घाल न्हू ते कोर न्हू ते इंटरेस्ट आस पळय दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. And on a lighter note, when you come next time to India, एक दिवस तू जेवण करका आणि तू रांदप करका and I'll sit and eat. Yes. Okay, jokes apart, going back to your academics. तू आता मास्टर्स करच्याक स्वीडन आसा. तुका आता सरान सांगला मेकॅनिकल दॅट हेल्प यू टू टेक वॉट यू वॉन्ट ऑटोमोटिवान तू इंजिनियरिंगाक तू घेतला. सो वॉट मोटिवेटेड यू टू गो एब्रॉड अँड स्टडी? स्वीडन आवच्या कसं इन्स्पिरेशन तुका? तावळ सांगलें म्हणजे वर्ल्ड विश्व कोंकणी केंद्रान तू कॅम्प्स जाता आशिल्ले. सो एक कॅम्पान तू हांव अशी इंटरॅक्शन करतना म्हाका गुरू सरान रॉयल आनी सुषमाल विशयी सांगल्या. दे वेर डुईंग मास्टर्स अब्रॉड. तेदन एक कसं म्हणचें एक स्पार्क स्टार्ट इग्नायट जाल्ल्या म्हणजे जाल्यार. सो द आयडिया आमी वच्चा जाता म्हण एक आयडिया मेळ्ळें. तें स्पार्क आशिल्ले थोडेची ब्रायट फायर जावचा की एक आनी एक इन्स्टन्स खंयची म्हळ्यार आनी एक प्रेरणा फंक्शना वेळारी हांव दिनेश पै ताणें UN युनायटेड नेशन्सान एक स्पीच केल्लेलें आशिल्लें. म्हळ्यार थंय राबून वर्ल्ड कोंकणी सेंटरा विशयार एक स्पीच केल्लेलें आशिल्लें. सो तें पळयतना मस्त इन्स्पायर जाल्लो. नेक्स्ट मे बी हांवें तशें वच्चा जाता म्हूण सांगून एक आयडिया आयल्या. ताजी नेक्स्ट बेस्ट मोटिवेशन म्हळ्यार आमगेला खंय 2 वर्स 1 वर्स होडू रॉजर मायकल पेरेरा म्हूण सांगून. सो ताणें स्वीडना येवन स्वीडनाचे एक्सपिरियन्स पुराय शेअर केल्ले ताणें इंडिया आयिल्ले तेदना. सो तेदन म्हाका दिसलें स्वीडन इज समथींग विच आय वूड एन्जॉय म्हणून. म्हळ्यार म्हाका म्हगेल कसं म्हणचें एक स्किल्स जो म्हगेल वे ऑफ लिविंगाक ते मस्त सूट जाता म्हूण सांगून. सो मागीर ताजोटूची ताणें तागेल स्टोरी कशी ताणें मास्टर्सा चमकलो म्हूण सांगिल्ली आशिल्ली पुराय मस्त इन्स्पायरींग आशिल्ली, मस्त मोटिवेटींग आशिल्लें. आनी विश्व कोंकणी केंद्रान तूं एक थंय जॉइन जालो देखून म्हाका एक एडवांटेज कसो म्हळ्यार अशी ऑलरेडी मस्त जण अब्रॉड चमकल आशिल्ले. सो तांणी मस्त सपोर्ट केल्ले एवरी स्टेजान. तू कसं न्ही डाउट्स असल्यार खंयची कंट्री एप्लाय करचे, जो कशें एप्लाय करचे, कसं करूयेत म्हूण सांगून पुराय डिटेल्स तांणी शेअर केल्ले. सो तें पुराय ओट्टू करून आतां हांव हांगा येवन पावला. सो एवरी क्रेडिट गोज टू विश्व कोंकणी केंद्र एंड ऑल द अदर alumni who have been abroad before me. But I would also say credit goes to your efforts and your excellence definitely. Rahul, तू आता इंजिनियरिंग जावन एक वर्स गॅप घेवन मागिरी स्वीडनात चमकलेलो. सो त्या जर्नी तुगेल्या कशें जालें? त्या टायम ऑफ युअर लायफ हाऊ वॉज दॅट? त्या एक वर्साचे ब्रेक एक्झॅक्टली हांव प्लॅन करून घेतिल्लो ब्रेक न्ही, बट आय वॉज फोर्स्ड टू टेक अ ब्रेक. बट तें कशें जाल्लें म्हळ्यार हांव फायनल इयरा आसतना एप्लाय केलेलें मास्टर्साक. बट तेदना हांव म्हळ्यार ऑलरेडी केलो जणांन सजेस्ट केल्लें म्हणजे हांव कन्सल्टन्सी थ्रू एप्लाय केल्लें. ड्यू टू सम मिसअंडरस्टँडींग की मिस्टेक्स बाय द कन्सल्टन्सी म्हगेलें एप्लिकेशन रिजेक्ट जाल्लें. सो एप्लिकेशन रिजेक्ट जाल्यार देखून म्हाका त्या वर्स मास्टर्सा वचपाक जाय न्ही. बट म्हगेलो प्लॅन बी म्हूण नाशिल्लें. म्हगेलो एक प्लॅन आशिल्लें मास्टर्स करचेची. सो म्हगेलो प्लॅन बी नासलें देखून हांव मागीर कसं करचें म्हूण डिसायड करतना एक ब्रेक घेवया म्हूण एक डिसिजन आयलो. बट त्या ब्रेक म्हळ्यार एक्झॅक्टली कसं न्ही करनाशी न्हू बशिल्ली न्ही. हांव विंगड कसं स्किल्स डेवलप करूं जाता म्हूण सांगून ऑनलायनान कोर्सीस करून तशी मागीर आनी एक एडवांटेज त्या ब्रेक घेतिल्लो जी कसं म्हळ्यार आतां हांव हांगास हांव गांवांत आसाची. सो त्या 1 इयरांत हांव तांगेलो टायम स्पेंड केल्ले. सो तेदन मस्त म्हळ्यार घरांत तितली वर्स हांव एके कॉलेजांत आसताशिल्लो, एके कसं विंगड एक्टिविटीजांत आसताशिल्लो. सो घरांत टायम स्पेंड करूंक मेळनाशिल्लें. सो त्या 1 इयर म्हाका ते टायम स्पेंड करूंक मेळ्ळें.
ओके. त्या टायमारी तू कशी फेस केला म्हळ्यार आतां फॉर एग्जाम्पल खंय भायर गेलेले कडेन फर्स्ट क्वेश्चन येता कसं करता असं म्हळ्यार जो सो जेन्ना तुका घरान तू कशी सपोर्ट केला म्हळ्यार इंजिनियरींग जाल्यार तू मास्टर्सा वचका आशिल्लो आतां वचचें जायनी आतां 1 year वेट कोरका आतां म्हळ्यार नेक्स्ट कॉलेजा नेक्स्ट इयर एडमिशना येवका सो तुका त्या टायम तू कशी फेस केला सो हाऊ वॉज दॅट एक्सपिरियन्स. घरांत केन्नाय आनंदान मस्त सपोर्ट केला. सो त्यांनी केन्नाय सांगला शिकच्या जावत तितले तू शिकू का म्हणून सांगून मागीर त्या ऍडमिशन मेळना नासतील तेदांनी त्यांनी मस्त सपोर्ट केला. सो घरांत कसं न्ही म्हाका त्या एस्पेक्टान कसं न्ही प्रॉब्लेम नाशिल्ले. ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆವತ್ತನ್ ಕೆಲವು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ತಶಿಲೇಚಿ ಕಸ ಕರ್ತಸ್ರ त्या ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮೇ ಬಿ बट तेदान फस्टाक कशें म्हळ्यार एप्लिकेशन एप्लाय करच नेक्स्ट एप्लिकेशन पिरियड ओपन जावतानी थोडे कश्ट जाता आशिल्ले कसं सांगच्या बा म्हणून. सो एप्लिकेशन पिरियड ओपन जाली मागीर एटलिस्ट एक रिजन आशिल्लें एप्लाय केला मास्टर्साक म्हणून सांगूक. बट हांव युजली फंक्शन्साक न्ही मस्त वचना आशिल्लें देखून मस्त पटी म्हाका इंटरॅक्शन करूंक मेळ्ळी. ते कसं म्हणचे एक लायक म्हणचे की ना बट सो या people question but फेस करू मेळ्ळी ना बट त्यांची म्हाका मिगेल गोल कसं नाही म्हणून फर्म आशिल्ले देखून विंगडान तू कामा वचना इताक म्हणून निमगे मस्त डिमोटिवेट जायनी म्हणून सांगेत. ओके. सो आनी आतां तूं एक इयर तुगेलें म्हणल्यार आतां कोणाल की एक मिस्टेकान एजन्सी मिस्टेकान तुका जायनी सो नेक्स्ट इयर तुगेलें कॉलेजा प्रोसिजर कशी जाला यू एप्लायड बाय युअर सेल्फ ऑर हाऊ इज दॅट प्रोसेस आतां प्रेक्षकांक कळका म्हणून जाल्यार कशें आसता एक कॉलेजा एडमिशना प्रोसेस आसा कशें आसता एब्रॉडाच्या. अब्रॉडाचे एक मिसकन्सेप्शन म्हणून येतं जो कसं म्हणचे लॅक ऑफ नॉलेज म्हणून सांगेत त्या कष्ट असता जो आम्ही मस्त एफर्ट घालका जाता म्हणून लेखत असताची जन हांवें लेखिलाय मिगेल फायनल इयरांत आसतना. सो ते एक्झॅक्टली द ऑपोजिट आसा युनिवर्सिटीच्यांक स्टुडंट्स जाय सो त्यांनी मस्त हेल्प करताचे एप्लिकेशन पिरियडान तू आत सेकंड टाइम एप्लाय करतना हांव म्हळ्यार म्हाका फ्री आशिल्लो टाइम न्हय मस्त. सो हांव पुराय कसं पुराय एप्लिकेशना जाय त्या पुराय सुरवेक रेडी केलेलें. सो एप्लिकेशन ओपन जाल्ली कुडले हांव एप्लाय केलें मस्त. तांगेले कसं न्ही रिक्वायरमेंट आसना मार्क कार्ड बेसिकल सेम आमी विंगड खंय इंडियान तुजी मास्टर्स करत जाल्यार निमगूच तसलीची मार्क कार्ड मागीर पासपोर्ट मागीर एक लेटर ऑफ इंटेंट म्हणून आसता म्हळ्यार हांव कसल्याक मास्टर्स करता असं म्हणून सांगून एक तांकां एक्सप्लेन करता. सो तांकां अर्थ जाता एक कित्याक म्हळ्यार इंटरव्यूज कसं न्ही करनाची. सो तेदन तांकां एक आमी कशी म्हणून सांगून एक एसेस करचे खातीर एक लेटर बरोवपा जाता ताजे मागीर रेज्युमे दवरल्यार ते कंप्लीट जाता. इनिशियली म्हाका गोत नाशिल्लें देखून हांव त्या कन्सल्टन्सी थ्रू चमकलोलो. सेकंड टाइम हांव एप्लाय केलें तेदन दिसलें मस्त इजी आशिल्लें फर्स्ट टाइम हांव करपा आशिल्लें. ओके. सो आतां राहुल आतां कोणीय मास्टर्सा प्लॅन घालतला न्ही स्विडना की खंयचे एक युनिवर्सिटी वतला कितले फूड दुखून हे प्रोसेस सुरू करका की तयार सुरू करका म्हणून दिसला. तूं सांगला तुका एक वर्स टायम आशिल्ला सो तुका आतां परत डिटेल करचें जाल्यार फॉर एग्जाम्पल आतां एक डिग्री जाल कुडले कॉलेज इंजिनियरींग जाल कुडले सीधा वतला आसता ती और तुगेला काम कोर न्हू ब्रेक घेवन न्हू मागीर वतला आसता ती विंगड कामां ओटू तांणी करतना सो एक कितले टायम फूड तांणी ह्या पुरा प्रोसेस करच्याक स्टार्ट केल्यार लायक म्हणून दिसता. ऑन एन एवरेज म्हाका दिसचे प्रकार एटलिस्ट मंथ ऑर 2 जाय जाता म्हळ्यार पुराय डॉक्युमेंट्स ओट्टू कोर न्हू स्कॅन कोर न्हू ते पुराय रेडी कोर न्हू मागीर एप्लिकेशन पिरियड 3 months आसता. बट हांव कशें म्हळ्यार फस्टाक एप्लाय कोर न्हू एप्लिकेशन ओपन जाले कुडले एप्लाय करचा सजेस्ट करता कोणा जाल्यार कित्याक म्हळ्यार तेदन आमकां मागीर मस्त टायम मेळटा कसं न्ही विसरला जो कसं न्ही एक एक्स्ट्रा ऍड करया म्हणून दिसल्यार मागीर ऍड करूं जाता. सो एप्लिकेशन पिरियड केदन ओपन जाता म्हणून सांगून आमी एक नोट कोर न्हू ताच्या एक 2 months फुडकी आमी 1 month फुडकी स्टार्ट केल्यार तेदन ते आतां तवळ सांगल्या म्हणजे एक लेटर बरोवचा आसता. त्या लेटर एक फावटी बरोवन नेक्स्ट एक 10 दिवस नंतर वापस आमी आलोचन केल्यार आमकां कसं एक एक्स्ट्रा पॉयंट ऍड करूं जावचा पुरो. सो ते वापस ऍड करतना सो एक एटलिस्ट 1 month टायम आसल्यार आमकां ते चंद करून फ्रेम म्हळ्यार एक लेटर ऍड करून आमकां ते मस्त हेल्प करता एप्लिकेशन प्रोसेसा वेळार. ओके.
आणि एक हाऊ कसं आणि म्हज्या इश्ट पावत म्हळ्यार राहुल तूं सांगला यू नेवर हॅड अ प्लॅन बी यू हॅड ओनली प्लॅन ए सो वॉट डू यू सजेस्ट person should have plan B or only plan A and focusing on that is better. म्हाका नाशिल्ले इता म्हळ्यार हें कशें म्हणचें ब्लेम करतना जो वायट सांगतना बट हांव पळयले प्रकार मॅन्युफॅक्चरींग फिल्डा वची जाल्यार इंडियांत मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसा मेकॅनिकल इंजिनियरींग रिलेटेड अंतू बट डेव्हलपमेंट जो डिझायना वची जाल्यार थोडेची ऑपॉर्च्युनिटीज उण आसा आनी म्हगेले प्लॅन मास्टर्साक वचचें म्हूण आशिल्ले देखून हांव खंयचे प्लेसमेंट्सा वचचें नाशिल्लो सो रिजन कसो म्हळ्यार आतां हांव प्लेसमेंटा वचून म्हाका मास्टर्सा एडमिशन मेळ्ळ्यार हांव त्या प्लेसमेंटाचो मुखार जॉब एक ऑपॉर्च्युनिटी हांव सोडपाक जाता कोणूय एक विंगड स्टुडंट एक्चुअली ताका जाय आशिल्ली ऑपॉर्च्युनिटी आसशील जाल्यार ही वूड मिस ऑर शी वूड मिस द ऑपॉर्च्युनिटी सो त्या एक रिजनान हांव प्लेसमेंट्सा वचचें नाशिल्लो ताजी मागीर म्हाका एक्झॅक्टली 1 year तरी ऑपस मास्टर्स वच जाल्यार एक कडेन जॉइन जावन एक वर्स भितर सोडचें म्हळ्यार म्हाका मस्त इश्ट नाशिल्लें करचें सो हांव प्लॅन बी त्या निमित्त घालना आशिल्लें बट इफ देर इज कसं म्हणचें एक लायक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आसा जाल्यार प्लॅन बी घालचे लायकची बट आनी एक कसं म्हळ्यार ते पर्सनल वयर डिपेंड जाता म्हळ्यार इंडिविज्युअला वयर तांकां ते फेस करचें धैर्य आसल्यार हांव एक वर्स राखता कांय जायना नेक्स्ट टायम मेळच्या पुरो म्हूण सांगून आसल्यार दॅट इज एन ऑप्शन बट थोडे भंय आसा म्हूण जाल्यार प्लॅन बी अशें बेटर तेदन आसता सो प्लॅन बी घाल नाकाची म्हूण हांव खंय सजेस्ट करना प्लॅन बी आसचो तुमकां प्लॅन बी नाका म्हूण जाल्यार यू कॅन स्कीप दॅट कॅन ऑल्सो बी एन ऑप्शन ओके सो खंडित राहुल तू सांगील हन तू म्हळ्यार तुगेला एक एक्सपिरियन्स त्या 1 year तू गॅप घेतल्यार समेत सो यू वॉन्टेड टू लँड इन automotive engineering from your engineering avachchi pudu dukun second PUC dukun you had a clear goal that you want to do this in your life and we are really proud that you ta ek 1 year aka kon kase sanglari tu tugel where confidence davarnu efforts galnu you landed in the university or country and course which you wanted to do so as the title goes आमगेल alumni आमगेल अभिमान खंडिताची we are really proud of you आणि आमी मुखार तुगेल्या एकाडेमिक्सा विशयांनी की डिटेल वची जाल्यार तुगेल्या आतां तूं मास्टर्सान तूं ह्या सेमिस्टरान तूं इंटर्नशीप करता आसा म्हूण सांगला सो हाजे फुडल्या सेमिस्टरान तुका क्लासीस आशिल्ल्या कॉलेजीस आशिल्ल्या सो हाव डू यू कंपेर दोज क्लासीस तुगेल्या थंयची क्लासीस आके तुगेल्या इंजिनियरिंगाच्या हांगा निट्टे क्लासीस इफ यू कंपेर सो तूं कशें सांगशाक इसपावता ह्या एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आशिल्लें म्हगेलें कसो म्हळ्यार हांगा क्लासीस कंपल्सरी न्ही अटेंडन्स कंपल्सरी न्ही सो पयर एग्जाम लास्ट वीक एग्जाम जाल्ले एग्जाम हॉला वतना शॉक जालें कसो म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ಗುರ್ತು ನತಿಲಶಿಲೇಸಿ ಸೊ ತಾನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಜಾಯ್ನಶ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೈತಲಿಚಿ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅशिल्ल्यानी क्लास अटेंड जाता त्या क्लासरूम एटमॉस्फियर मस्त डिफरंट असता मागीर क्लासान तू टीचर्स स्टुडंट्स कसं करता तशी म्हणून मस्त केअर करण्याची सो तांणी मोबाईल यूज करेत लॅपटॉप यूज करेत कसं नाही यूज करेत हान तो एडवांटेज कसं म्हळ्यार टीचर्स तेदना पाठ करच्यार मस्त कॉन्सन्ट्रेट करताची विंगड चेडू म्हळ्यार स्टुडंट्सांक कसं म्हणजे मॉनिटर करच्यान तू मस्त टाइम स्पेंड करनाची तेदन आनी मस्त लायक इंटरॅक्टिव्ह क्लासेस जाता त्या सोडल्यार हांगा म्हाका म्हळ्यार येदोळू कोरोना आशिल्ले देखून एग्जाम्स खंयचे ऑनलायन ऑन कॅम्पस जायनाशिल्ले क्लासीस ऑन कॅम्पस आशिल्ले सो पयर एक रिसेंट जाल्यार एग्जामान तू फर्स्ट एग्जाम हांव ऑन कॅम्पस बरयलें सो एग्जाम कशें आसता हांगा म्हणून सांगून एक एक्सपिरियन्स हे मेळ्ळे एनॉनिमस जावन एग्जाम बरोवचे पुराय कशें आसता म्हणून पुराय मागीर हांगा फर्स्ट देखून लॉकडावन नाशिल्ले देखून मस्त कॅम्पसांत एक्टिविटीज पुराय नॉर्मल आशिल्ले सो तेदन
फस्ट येवची वेळारी मात्र म्हळ्यार रिस्ट्रिक्शन्स आशिल्ले देखून म्हाका येवचा जायनाशिल्लें, थोडे लेट आयलो. तेदन ऑनलायन अटेंड जालो क्लासेस पुराय. बट ओवरऑल कशें म्हणचें, क्लासरूम एनवायरमेंट एक आयडियल क्लासरूम कशें आसता म्हळ्यार स्टुडंट्स तांगेले शिकचे खातीर येवचे म्हणून सांगून एक फील म्हाका हांगा दिसलें. ओके. राहुल, तू सांगला एक एनॉनिमस जावन एक्झाम बरोवचें म्हण. आय डोंट नो, दॅट वर्ड स्टक मी. सो कसं, एनी स्पेसिफीक रिझन फॉर दॅट युजींग दॅट वर्ड? एनॉनिमस जावन म्हूण म्हळ्यार आतां टिचर्सांक कोण तें एग्जाम बरयला म्हूण सांगून कळचा नज म्हूण सांगून तांगेले एक रूल आसा. म्हळ्यार कशें म्हणचें, तो खंयचे कंट्रीचो, जो खंयचे प्लेसाचो, जो तो कशें आसा, जो ती कशें आसा, चालू की चैली की कसं डिफरन्स करूनच जो फेवरेटिझम मातशें नज म्हूण सांगून एक रँडम नंबर अलॉट जाता आमकां. त्यान आमी ते एग्जाम हॉलांत तूं वचून बरोवचाक त्या तांणी मार्क अपलोड करतना तांकां कोणाक अपलोड करता असं म्हणून गोतसना. सो त्या रँडम नंबराक अपलोड जालेले आशिल्ले त्या सर्वरान तूं हें जावन आमकां आमगेले मार्क मेळचे. आनी एक कसं म्हळ्यार एग्जाम्साचे हांगाचे एक एडवांटेज, आतां हांव एक एग्जाम बरयलें, म्हाका म्हगेले मार्क आयल पावनी म्हण जाल्यार हांव अपास एग्जाम बरोव येता विदावट एनी फीज एक्स्ट्रा. तेदान कसं जाता म्हळ्यार 2 एग्जाम बरयले आशिल्ले खंयच्यान तूं चड मार्क आसा तें फायनल ग्रेड जावन कन्सिडर जाता. सो प्लस करचे खातीर एक्स्ट्रा एग्जाम्स बरोवचा इंट्रस्ट आशिल्ल्यानी बरोवचो जाता. ओके. तसं नाही, तू प्लस कोर्स तरी ग्रेड चड करी येता म्हणून सांगला. सो आता थंय स्विडनान तू की तुगेला इंटर्नशिपान केन्ना की खंयचा चड व्हॅल्यू दिता ती म्हळ्यार तुगेला कामारी मात्र वत की तुगेला इवन त्या मार्क्सारी एक इम्पॉर्टन्स आसता? हांगा मार्क्साक कोणेय म्हळ्यार नो वन आस्क्स फॉर मार्क्स. आणि मार्क आमी खंयचे रेज्युमेंत मेन्शन करूं ना, जो खंयचे कंपनी वतन इतले मार्क आसता म्हणून समेत सांगनाची. सो एक एक्सपिरियन्स शेअर करत जाल्यार एक कंपनीन तूं इंटरव्यू, जो कंपनी न्ही, हांव फस्ट आयिल्लें तेदन हांगा एक फॉर्म्युला स्टुडंट म्हळ्यार एक कार बिल्ड करचे एक ऑर्गनायझेशन आसा कॉलेजाची. सो थंय इंटरव्यू दितना हांव फूल प्रिपेर जालोलो कसो म्हळ्यार त्या फस्ट सेमिस्टरान. सो हांव कशें प्रिपेर जालो म्हळ्यार तांणी क्वेश्चन निमगिताची तूं कसो करता हें त्या पुराय निमगिताची म्हणून सांगून फूल प्रिपेर जावन इंटरव्यूवा चमकलो. सो तांणी म्हाका मेल मार्क निमगिनी जो येदोळ कसो केल्ले कसो न्ही तूं बॅचलर्सान तूं कितले मार्क घेतला, जो कसो न्ही निमगीन तांणी बेसिकली अशीच एक उलयलेची कॉलेज कशें जातास, क्लास कशें जातास, मागीर क्लासान तूं तुगेले असाइनमेंट्स कशें जातास म्हणून सांगून जस्ट एक नॉर्मल इंटरॅक्शन आशिल्लें. ॲट द एंड तांणी म्हणलें जाल्लें म्हणून इंटरव्यू. तेदन म्हाका दिसलें इंटरव्यू खंय आशिल्लो तूं म्हणून सांगून. ताजी मागीर पुराय जावन वापस आयले. मागीर हांव म्हगेले विंगड क्लासमेट्स आयले निमगीत तांणी म्हणलें हांगा अशीची इंटरव्यूज म्हळ्यार तांणी तूं दिवचे आन्सर्सान तूं डिसायड करताची तूं कशी काम करता, जो तूं मस्त काम एक पटी आयल्यार तूं कशें हँडल करता, जो तुगेले मोर पर्सनॅलिटी एसेस करताची. त्या देखून मार्क म्हाका मस्त जनाल गुर्तोसतानी एग्जाम कंप्लीट करनी जाल्यार तांकां मागीर जॉब मेळ्ळू, जो विंगड खंयचे आनीक हांगाचे एडवांटेज खंयचे म्हळ्यार हांगाचे स्टुडंट्स जाल्यार तांणी बॅचलर्स कंप्लीट करनाशी मास्टर्स येवचे जाता. सम 60 की 80% ऑफ द कोर्सेस कंप्लीट जावन आसल्यार मास्टर्साक डायरेक्ट एडमिशन घेवं. सो त्या पळयतना दिसता मार्क हांगा मॅटर जायना म्हणून सांगून. ओके. मोर दॅन द ओनली मार्क्स तुगेले व्हॅल्यूज तू काम करची रीती अँड ऑल दोज आर व्हॅल्यूड मोर. ओके, दॅट इज ग्रेट. आता तुगेला स्वीडनाच्या अदर दॅन युअर अकॅडमिक्स इन जनरल तुगेले स्वीडना एक्सपिरियन्सा विशीं सांग जाल्यार कशें तुगेला स्वीडनान तूं थंय हांगा वतर आतां 2 वर्स जाला. सो भोवल की स्वीडन पळयल की कसं एक एक्सपिरियन्स तुगेले स्वीडनाचे? स्वीडनाचे एक्सपिरियन्स म्हळ्यार फस्ट हांव येवचे वेळार आयडियली येवका जेवचे ऑगस्टान तूं. सो तेदन टेम्परेचर्स आनी पुराय मस्त फ्रीजिंग टेम्परेचर्स वचून आसना. बट कोरोना आशिल्ले देखून हांव ऑक्टोबर एंडा वेळार आयिल्लो. सो तेदन अरावंड +5 डिग्रीज आशिल्ले.
ताजी मागिरी डिसेंबर जातना जनवरी अराउंड जनवरी फेब्रुवारी म्हणटाना -20 -23 तनिक ಕೆಲವೊಟ್ಟಿ चमकलालो सो तेदन गांवां आसतना सुरवेक भयंकर तशिले कशें शापूर हब्बा -6 वत्ताना म्हूण सांगून म्हळ्यार आमगेल्या लेखान मायनस म्हळ्यार फ्रिजा म्हणके आसता म्हूण सांगून बट हांगा येयले मागिरी हांगाचे जॅकेट या त्या पुराय घाल्ली मागिरी त्या स्नोवान तूं खेळच्याक एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ले सो तें गंमत जाल्ले ताजे ओटूची हांगा देखून नियर बाय कॅपिटल सिटी स्टॉकहोम आशिल्ले थंय चमकलो सो रजेरी थंय हिस्टॉरिकल म्हळ्यार थंय हांगाचे किंग आनी पुराय आशिल्ले सो तांगेले पॅलेस आनी आशिल्ले सो तें पुराय पळयले मागिरी नियर बाय कंट्रीसाक येद्दोळ वचचा जाय न्ही बिकॉज मस्त रिस्ट्रिक्शन्स आशिल्ले मागिरी हांगाची एक एडवांटेज आशिल्ली कसं म्हळ्यार खंय वचचा जाता आशिल्लें लॉकडावन खंयचेय ना आशिल्लें सुरवे देखून हांव आयिल्ले टायमार देखून सो विथीन द सिटी ऑलमोस्ट पुराय एरियाज कवर केल्ले मागिरी आयिल्ले म्हळ्यार विंटर जाल्ली कुडले एक सायकल घेतले सो ऑलमोस्ट सगळे गांव अराउंड 40-50 किलोमिटर्स सायकलारी राउंड चमकलेची मागिरी आनी एक एडवांटेज कसं म्हळ्यार हांगा फॉरेस्ट आनी सिटी म्हळ्यार इंटिग्रेटेड आसता म्हळ्यार पेंटा मध्येंतूच एक हॉड रान अशें आसा सो ताजे मध्येंत एक बायसिकल आनी एक वॉकिंग लेन आसता सो ताजे मध्येंत वच्चे एक नेचरा मध्येंतूच जाल्यार पेंटा भायर वचन अशी एक्सपिरियन्स करूं आनी मेळ्ळें आनी मस्त पार्क गार्डन या त्या मस्त पुराय आसता इथं म्हळ्यार हांगेल बिलीफ कसं म्हळ्यार सस्टेनेबल लिव्हिंग म्हणून सो नेचर आशिल्ली तशीच नेचर आवडटूच आमी कशी वांचचे म्हूण सांगून मस्त शिकूं मेळ्ळें सो त्या पळयतना दिसता आमी मस्त आनी आमी शिकूं आमी ॲज अ ह्युमन बिंग्स कशी आमी नेचर विंगड एनिमल्स जो पुराय ताजे कशी लिव करूं जगता म्हूण सांगून एक दिसलें आनी एक क्युरियस क्वेश्चन म्हगेले एक फ्रेंडान निमगेलेले हांगा कशें म्हळ्यार आतां मस्त कडेन सोलार पॅनल्स घालून इलेक्ट्रिसिटी तांणी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करून समरा वेळार स्टोर करताची विंटरा वेळार ते यूज करताची सो तुमी इंडियान कसं लायक वर्स पुरते असल्यार सोलार यूज करनाची म्हूण सांगून एक तांगेले ताका एक क्युरियोसिटी आशिल्ली सो त्या पुराय तांणी निमगेतान म्हाका दिसलें वय न्हय आमी एक्चुअली सस्टेनेबल मस्त करूं जाता आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मस्त आसा म्हणून सो त्या पुराय पळयल्ले एक लायक एक्सपिरियन्स हांगाचे म्हणून सांगता Okay. So, other than these experience, what are your learnings in these 2 years in Sweden? कसं शिकू मेळ्ळें तुका एक नवेची हांगा एनवायरमेंटा दुखून इंडियाच्या एनवायरमेंटा दुखून स्वीडना गेलेले तेन्ना सो वॉट आर युअर लर्निंग्स म्हळ्यार कशें म्हणचें एक इनफॉर्मल जावन कशें आसूं येता म्हूण एक मेन शिकूं मेळ्ळें ताजी ओटूची विंगड कशें म्हळ्यार शिकचे म्हळ्यार आमी एकल्यानच असल्यार कशी सगळ्याची पुराय घराचे काम करचे पुराय क्लीन दवरची कशी खाण टायमार कशें करचें त्या पुराय एक लायफ लेसन म्हूण सांगयता त्या सोडून मागीर पब्लीक ट्रान्सपोर्टाची यूज करून कशी एक म्हळ्यार हांव इंडियांत आसतना चडावत स्कूटर बाईक जो कार यूज करता आशिल्लो सो त्या सोडून पब्लीक ट्रान्सपोर्टारीची यूज करचें म्हूण एक म्हळ्यार शिकूं मेळ्ळें हें इतलें सांगूं इश्ट पडटा ओके राहुल तुगेला नेक्स्ट फ्यूचर प्लॅन कसं ना तू सेकंड इयर ऑफ तुगेला MS जाणता आसा सो वॉट नेक्स्ट अन्नान म्हगेल अन्नान सांगचें आशिल्लें शिकच्याक कितले ऑपॉर्च्युनिटी आसा तितली तूं शिकूं का म्हणून सांगून सो तें केन्नाय म्हगेल मनांत आसा सो तें बिल्ड करताची येद्दोळ मास्टर्स केल्ले आतां हांगा मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज दिसतास म्हाका सो हांव आनी चड रिसर्च करच्याक इश्ट पावतास सो मे बी PhD ऑप्शन्स हांगा ओपन जाले कुडले हांव ताका एप्लाय करून PhD करचा इश्ट पावतास या सोडून आतां ह्या फाटी एक प्लॅन बी आसा म्हगेले तसं म्हळ्यार ऑलरेडी आतां थिसीस करतास सो त्या थिसीस म्हाका प्रोजेक्ट मस्त इश्ट आसा सो अंटील द PhD पोझिशन गेट्स ओपन जो म्हळ्यार हांगा रिसर्च करचें म्हळ्यार
खंयचे एक गव्हर्मेंट एजन्सी जो कंपनीच्यांनी फंड करता सो त्या फंडिंग आयल्यारी पीएचडी पोझिशन एक ओपन करताची सो तेदोळ तनिके हांव त्या कंपनीन तुची प्रोबेबली त्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्यारी थंय कंटिन्यू करचा इश्ट पडटा. Okay, that's really nice, and I wish you all the best for that. So next time, maybe soon in some years when I meet, maybe I can call you as a Dr. Rahul. So okay, wish you very very all the best for that. राहुल, तू ह्या कार्यक्रम आयला आमकां मस्त खुश आसा, मस्त अभिमान आसा. ॲज अ एंडिंग रिमार्क तुका कसं मेसेज दिवच्याक इश्ट पावता? तुमक इंटरेस्ट असेल फिल्डान तुम्ही ट्राय करायची कितले जाता तितल्या मुखार वचचाक आनी एक कसं म्हळ्यार धैर्य कळून घेवचा न्हू खंयच्याय पॉयंटार कसन ड्रीम आसता त्या फुलफील करूंक कोणाकय जाता. हांव पुराय जनाल म्हणजे एक नॉर्मल स्टुडंट जावन आशिल्लो हायस्कुलान ॲट सम पॉयंट सम टर्निंग पॉयंट येता ते आमी आयडेंटिफाय करून ताजी कशें म्हणचे त्यात एक डायवर्शन आयल्यार त्या डायवर्शना वचका म्हणून आयडेंटिफाय करून आमी त्या डायवर्शनान चमकल्यार आमकां मस्त सक्सेस मेळटा म्हणून सांगून एक कन्वे करूं इश्ट पडटा. Surely, Rahul. Thank you so much. तुगेला थंय देखून स्वीडन आसल्यारी तूं ह्या कार्यक्रमाक येवच्याक टायम घेवन हांगा आयल्याक. सो थँक यू सो मच. आमी हादवा. Yes, Rahul, you would like to say something? इंजिनियरिंग स्टार्ट जावच्या टायमा देखून आतां तनिके कंटिन्युअस जावन विंगड स्टेजारी विंगड रीतीन म्हाका मस्त सपोर्ट केला विश्व कोंकणी केंद्राच्यांनी पुराय जन डोनर्स सहानाका गुरुमाम पुराय जनान म्हाका मस्त सपोर्ट केला सो पुराय जनांक मस्त थँक्यू म्हणून सांगू इश्ट. Yes, Rahul. Thank you. And because of that reason, आम्ही एक फॅमिलीशी आशिल्ली ती. So I know you from 7 years. 2015 ಅದಕ್ಕೂ ತೂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟು ते संबंधेर आसा बिकॉज ऑफ दॅट फॅमिली फिलींग ह्या 1 घंट्यान तू तुगेलो मस्त तुगेला एक जर्नी आमकां वांटून घेवच्या जाल्यार एक सहज कॉन्वर्सेशन बिल्ड करूं जाल्यार सो अशीची तुका तुगेल्या मुखावेल लायफान तू मस्त बरें जावो आनीक पण तुगेले बसून तुगेल्या आनीक सक्सेस स्टोरी सामकी एक उलोवच्या ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळो म्हूण सांगता. तू आतां तुगेल्या मे बी रांदपा तयारी जाता सर सो खंडित म्हाका एक फोटो पेटय आयचे तुगेले कडेगे कोद्दलाच्या. ओके इतले वेळू आमगेले ह्या कार्यक्रम पळयलेल्या पुराजन वीक्षकांके धन्यवाद सांगता. आमी मुखावयल वारांतू अनेक अलुमनायल ಒಟ್ಟು भासाभास करच्याक वापास मेळया. सगळ्यांक देव बरें.